मार्को प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 4 वळी 21 ते 40 आणि 1. पायले पोंदाक पोंटी. ताणें अशेंय म्हणलें, कोण तरी पोंटी पायले पोंदाक ओ भाजी तोळा दवरूंक हाडटा, एका पेडाचेर दवरूंक न्हय. तर उपरांत उक्तें जावचें ना तसलें कांयच आतां लिपलोलें ना, आनी तें गुपीत दवरूंक ना बगोर मागीर उक्तें जावचें पासत. आयकूंक कोणाक कान आसल्यार तांणी आयकुचें. आनी तांकां सांगलें, तुमी आयकतात ताची चोत्राय धरात. तुमी जोगशात त्याच मापान देव तुमकां परत जोगतलो आनी ओदीकूय दितलो. कित्याक आसा तांकां देव आनीक दितलो, आनी ना तांचे कडलें कितें आसा तेंय तो काडून घेतलो. आपशींच वाडत्या बियाची वापर. आनीकूय ताणें म्हणलें, देवाचें राज अशें. एक मनीस आपल्या शेतांत बी ओंपता. रात आनी दीस तो न्हिदलोलो आसूं ओ जागो आसूं, बी किर्लोता आनी वाडटा. हें कशें तें तो कांयच नकळो. जमीन आपणा वस्तूंकी फळ दिता. पयलीं पालो, मागीर कोणोस आनी शेकी कोणसांत गुलगुलीत गोटो. आनी शेत पिकतोच लुवणी पावली म्हणून रोकडोच तो विळो लायता. सासवांच्या बियाची वापर. त्या भायर ताणें म्हणलें, देवाची राज कित्याक सोर करुया, ओ कसली ओपार घालून तें चित्रावया. तें सांसवाच्या कोण्या परी. तो जमनीर ओंपता तेन्ना संवसारांत आसा तितल्याय बियां परस सुपुल्लो, पूण ओंपल्या उपरांत वाडटा आनी पोरसांतल्या सगळ्या झाडां परस व्हड जाता. आनी ताका योद्यो व्हडल्यो कांद्यो फुट्टात की वाऱ्या वेल्या सुकण्यांक ताचे सावळे तोळा आसरो घेवंक मेळटा. तांच्यान आयकूंक घेवंक जाता तसल्या सोबार वापारींनी तो तांकां आपलो निरोप दितालो. वापारी शिवाय तांचे कडेन उलोय नासलो, पूण कुशीन आसतना आपल्या शिसांक सगळें फोडून सांगतालो. जेजू मोड थोंडायता. त्याच दिसा सांज जातोच ताणें तांकां सांगलें, पोलतोडी या. आनी त्या लोकांक सोडून ताका आसलो तसो होडयांत व्हेलो. ताचे बरोबर आनीकूय होडी आसली. तेन्ना एक मोठो झोडपो सुटलो आनी ताणें लारां होडयांचेर फुट्टालीं आनी होडे उदकान भरूंक पावलें. आनी तो आपूण वेऱ्याशी उश्याचेर न्हिदलोलो. तांणी ताका उठोवन म्हणलें, गुरुजी, आमी मोरतांव, तें तुका कांयच पडूंक ना. उठून ताणें वाऱ्याक बेश्टायलो आनी दर्याक म्हणलें, गोपचीप थंड जा. आनी वारें थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले बेजूड कित्याक? अजुनूय तुमकां भावार्थ कसो ना? तेन्ना ते जबोर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण म्हूण जायत? तर वारो आनी दर्या पर्यान ताचें आयकतात.